पवित्र आत्म्याक मागणे. पवित्र आत्म्या, म्हज्या जिवाच्या जिवा, म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या, हांव तुका आराधन करतां, होगळशितां, लालयतां, आशेतां, शरणागत जातां. तूं म्हाका शिकय, जाणवाय दी, बळ दी, कृपा दी. सर म्हज्या सलवणेन म्हाका तूं बुजय, जैत दी. सर म्हज्या अस्कतकायेन म्हाका बळ दी. सर म्हज्या पोडण्यांनी म्हाका उठय. हरेक म्हजें पोडणें, हरेक म्हजी सलवणी जेजूच्या पांया तळा हांवें सरपटच्या केल्ले देवाचें योजन म्हूण हांवें समजशें कर. म्हज्या पातकी सैमाचेर, कुडीच्या ओडण्याचेर, मोतीच्या चिंतनाचेर, काळजाच्या अत्रेगाचेर, कुडीच्या बळाचेर, म्हज्या आत्म्याचेर तुजें नियंत्रण दी. म्हज्या कुडीचे, मतीचे, अंतस्करणाचे, काळजाचे आनी सैमाचे घाय गूण कर. म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक, तांचे पसत मागूंक, तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी. सोम्या जेजूद्वारी बापा लागीं वेची वाट म्हाका उक्ती कर. देवपुत्राक समजूंक, ताका मानवूंक, ताचो मोग करूंक, ताका अर्घ आनी होगळाप दिवंक आनी लागशिल्ल्यान ताचो पाटलो करूंक म्हाका शिकय. ताच्या उतराक म्हजें काळीज, मन आनी म्हजी जीब उक्ती कर. आत्म्यान मागूंक म्हाका शिकय. तुज्या फळांनी म्हाका नेटय. तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या देण्यांनी म्हाका भर. ती देणी हांवें पेल्याच्या खालते सेवेंत उपयोग करूंक म्हाका उर्बा दी. देवा पवित्र आत्म्या, तूं ईश्वरा आनी जीवदाता. तूं सोम्या जेजूच्या पवित्र सभेचो आत्मो जावन आसाय. आज आमी तुका आमचें समर्पण नव्यान करता आनी आमकांच तुका वपसून दिता. आमच्या पवित्र स्नाना आनी क्रिस्मांतावनच तूं आमचे थंय जियेताय. आमी आमकांच तुका भेटयता. तुज्या पवित्र सभेक एक नवें पेंतेकोस्त दिवन संवसाराचें रूप तूं नवें कर. हे पवित्र आत्म्या, तूं म्हज्या जिवाचो जीव आनी म्हज्या पातकाचें बोगसणें जावन आसाय. तूंच पातकां बोगसूंची काकूळट देखूनच मैमेवंत जिवंत सोम्यान पास्काच्या दिसा पवित्र सभेचेर आपलो स्वास स्वण तुका दिलो. तुवें पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक म्हाका निर्मी. तुज्या येण्यान म्हजें अंतस्करण नितळ निर्मळ कर. म्हज्या काळजांत प्रीत मोग वाडय. म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर आनी म्हाका सर्गींच्या सुखाक पावय. आमेन.